अखंड दामोदर भजनी सप्तकाची समाप्ती धार्मिक विधी सहित श्रीफळ विसर्जन करून समाप्ती झाली। या सोहळ्यात व्हड प्रमाणात भक्तांनी वाटो घेतिलो। सूर्योदयाला प्रकाश पडला आडवा डोंगरा आठवा उतार गोकुळाचा कृष्ण जन्मला आठवा उतार। वार्षिकप्रमाणे सप्ताह आम्ही सेलिब्रेट करता, म्हणजे कालचा सप्ताह चालू आहे सांगायचा करता। श्रीफळ हे समुद्रान विसर्जन केल्या उपरांत सप्ताहाची सांगाता जाताली। थंयच्यान आमी विसर्जन केल्या उपरांत गोपाळकाला करून घरा हांगा देवळान पावतकूच देवळान आरती जातकूच समाप्ती जातली सप्ताहाची समाप्ती। वार्षिकप्रमाणे लोक बी ह्या वर्सा खूब जाले, दिल्ली आसल्या कारण सुद्दां लोक खूब जाले सप्तकां देवळान बी हांगा। अशी ही आमची दिल्ली जी आसा ती पयलीं आमी पयलीं थोडे भुरगे येवन नाचताले ते आतां भरपूर जाले। तुमकां दिसता आतां जवळ जवळ 300-400 भुरगे आतां येवपाक लागले। आनी करून युवा बी सगळे हांगा लोकांक सामकें तांकां आवड जाल्या हांगा येवपाची सप्तकां येवपाची। आनी हो वास्को पुरती न्ही, पुरो सगळे गोंया पुरती सगळो सप्तक मनयता म्हणजे आसा। दामोदराच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद वचून हीच दामोदराच्या जल्मी। दामोदर महाराज के गोपाल